अनसेफ बिल्डिंग्स आसा तांची लिस्ट आमी तांकां दिता म्हणून सांगला, जे आमी एनलिस्ट केल्ले आसा ते म्युनिसिपालिटीन, आनी तांणी सांगला ते आपूण PWD बिल्डिंग सेक्शनान व्हेरीफाय करपा आनी सर्टिफाय करपाक धाडटा, आनी मागीर आमी ती तांकां एविक्शन नोटीस काडून प्रिकॉशनरी एक्शन म्हणून तांची बिल्डिंग्स खाली करपा लायता. बरी इनिशिएटीव म्हाका दिसली. डेप्युटी कलेक्टर न्यूज जॉईन जाला आमचो हांगा मंडे, आनी बरी इनिशिएटीव घेतली. आयज आमी ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी थ्रू आमी 35 बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय केलेली अनसेफ बिल्डिंग म्हणून, आनी खंयसर तरी एक 4 ज्यो बिल्डिंग आहा, मेजर बिल्डिंग आहा, त्यो बिल्डिंगाचे ऑलरेडी स्लॅब्स पडलेले आसा. आयज तेणी डेप्युटी कलेक्टर मिटींग घेतल्या, आनी तेणी एक एश्युरन्स दिला सगळ्यांक की PWDक सांगून ते ज्यो बाकीचे बिल्डिंग्स आहा तेंचो रिपोर्ट घेवन आमी ते अनसेफ डिक्लेअर करतले. आनी ते बिल्डिंगे बद्दल कितें डेंजर्स आहा पळय ती कळपाक लागून ही मिटींग घेतली. तांकां पुष्पांजली कॉपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटीक आतां डायरेक्शन दिल्लें आसा ती तेंच्यांनी मिटींग घेवची तेंच्या कमिटीन थंयसर, आनी जे कोण त्या बिल्डिंगान रावता पळय तांकां बेगीन बिल्डिंग खाली करपाक डायरेक्शन दिवचें म्हणून, नाजाल्यार वी वील हॅव टू फोर्सिबली एविक्ट देम बिकॉज देर इज अ रिस्क टू देयर लायफ एंड प्रॉपर्टी. कोण मेलो जाल्यार मागीर वी वील बी रिस्पॉन्सिबल, वी वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाय द ऑथॉरिटीज. त्या खातीर तांकां सांगलेलें आसा बेगीन तुमी एविक्ट करप. पूण आज बी आतां आमकां 2 वर्सां जालीं येयल्यार म्हणजे हो अनुभव ह्यो दोंगर कोसळपाक लागला, आनी फुडें हें हांगासर चड रिस्की जावपाचें आसा. आतां हांगा ह्या बिल्डिंगेन जवळ जवळ 9 फ्लॅट आहा, 8 फॅमिली रावता, म्हळ्यार ती भुरगीं आहा ल्हान बी ती हांगा येवन खेळटा बी, म्हणजे कितें सामकें एकदम रिस्की जाल्लें आसा. आनी वयले ते फातर पडपाचे आहा तेंचे बाबतींत जर कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाक जाय, नाजाल्यार तेवूय जर बिल्डिंगेचेर आदळ्ळे जाल्यार ह्या बिल्डिंगेचे हें कांय ना, धडगत कांय ना. सर हम लोग काम करके रात को 1 बजे आ रहे थे, जैसे बाहर जा रहे थे तो वहाँ से पूरा वो छज्जा नीचे गिर गया. गाड़ी खड़ी थी 2-3, वो डैमेज हो गई. मेरी गाड़ी का पूरा डैमेज हो गया, और AC यहाँ पे पूरा गिरा हुआ है ऐसे. कितने बजे हुआ ये रात को सर 1:10 पे हुआ. ताळगांव व्हडल्या भट्टात एका घराचेर राती कडेन माड पडलो. घराचे बरेच लुकसाण जाला. सरकारान नाल्यार थळाव्या आमदारान मजत करची म्हूण ते घरातले लोक मागतात. राती 8:15 सुमार हांव म्हाका भायर धाडलो, हांव गेलो इतल्यान फाटल्यान हांगा मार पडलो दिसता. आनी मागीर हांव येत जाल्यार पळय एम्बुलन्स हांगा येयल्या. पळय जाल्यार हांकां हांव घेवन हांगा गेलो. म्हाका कांयच खबर ना कितें जालां पळय तें, कितें जालां तें. म्हाका बसयलो गाडयेन आनी हांकां एम्बुलन्सान घेवन गेलो. पळय जाल्यार मार पडला म्हणून लागले. म्हाकाच खबर नासली. तांकां सगळ्यांक लागलें ते धाकटे चेड्याक व्हडल्या चेड्याक. आई हय हांगाच बसलेली. ताका खबरूच ना कितें जालां पळय तें. म्हाजो खूब प्रायवेट कामाक आसता आनी हे सगळें मोडून पडला. हे आमचे कडेन कशेंच जावपाचें ना. हांव MLA आमच्या MLA कडेन मागता की आमकां जाता तितली मदत करून आमचें घर उबें करून दिवचें तेंच्यांनी म्हणून. कित्याक आनी आमकां रावपाक सुद्दां आनी खंयच जागो ना. म्हाजी ल्हान भुरगीं आसा, आई आसा, जाणटेली आसा, ती सदांच बरी नासता. जाता तितले आमकां हेल्प करचो तेणें. आमगे मागीर मोलस येयली आनी आमकां घेवन गेले थंयसर. सरकारान आमकां कितेंय तरी हें दिवचें. म्हाज्या हितून हांव पंचायतीचे मार्फत कितें तरी करूंक शकता. हय कळ्ळें न्ही. कशें तरेन मदत करतले तूं? म्हणजे आतां आमचे जो तलाटी आयला ताजे हितून कितें तरी करतले. कळ्ळें न्ही तुमकां. ताच्या नंतर आतां आमचे MLA जेनिफर नुसरात तिणी तांकां गरीब परिस्थिती खातीर कितें तरी हेल्प करचें. इतले मजगती बांबोळी GMCच्या कॉलनीत एका फ्लॅटाचो स्लॅब कोसळ्ळो. ही बिल्डिंगेचे कोणूच केअर घेयना. कितले MLA येवन गेले, सगळे सांगता कितें रिपेर करतले, पेंट मारतले. आज पासून एकूय काम जावना हांगासर. अशें मागता कितें गव्हर्मेंटा कडेन की तुमी केन्ना सुद्दां रावतले हांगा. जेन्ना कोण हांगा मरतलो तेन्ना तुमी कितें एक्शन घेतले हेजेर, काय तेज्याक पयलीं एक्शन घेतले, इतलेंच मागता. आयज सकाळीं 5 सुमार अशें जालें. सकाळी हय खूब लेटर्स केलेले आसा. कित्याक आमकां हांगा GMC क्वॉर्टर्साक आमचे DN आनी डायरेक्टर लागता ऑफिशियल म्हणून, आनी PWD मेंटेनन्साक आसा. बट गेले 5 वर्सां PWDची मेंटेनन्स कांयच जायना. बिकॉज तेंचे रिजन जे पळय सायट केले तेंच्यांनी एवरी टायम की आमकां फंड्स मेळना GMC कडसून. केन्ना गेले 5 वर्सांच्यान. आनी आमचे हांगा एक एसोसिएशन आसा गोमेको कॅम्पस रेजोल्युशन, ते गेले 10 वर्सांच्यान लेटर्स घालीत आसा. तेंचे लेटर्साची कॉपी सुद्दां आमचे कडेन आसा. नो इंजरीज लकीली, बिकॉज सकयले हितून कोण रावनासलेले आनी इट हॅपन्ड अर्ली मॉर्निंग, ताका लागून ती न्हिदलेले आसलेले भितर. टोटल कितले जाण रावता फ्लॅटान? ती सगळी बिल्डिंग भरलेली आसा. एक सोडून ती सकयल ग्राउंड फ्लोर सोडून सगळे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.